नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। सावयवेरें मदला वाडा बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी हाडलो उक्ताडार। संबंधिता आड खर कारवाय करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। मंत्री राणेच्या खासगी बंगल्याचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलका आड पुलिसांनी जारी केलो समन्स। पणजे पुलीस स्टेशनात चौकशे खातीर हाजीर रावपाची धाडली नोटीस। आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर सचिव रघुवीर बाक्कराचो सशर्त जामीन मंजूर। बर्ज क्लब दुर्घटने खातीर दोगूय आशिल्ले न्यायालयान बंदखणीत। एसपी टिकम सिंग वर्माची वाळप पुलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून जाली नेमणूक। जाल्यार संतोष देसाई जाले कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक। साळगाव वाठारात घोवान केला आपल्या बायलेचो खून केल्या उपरांत आपुणच आयलो पुलिसांक शरण। खुनाचो फुडलो तपास आसा सुरू। आणि फाटल्या वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ले वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात। पूण खेटाखेट जाल्ली सुवात अजून आसा जैसे थेच। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत रेंव काडपाचेर बंदी आसून लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी चोरयां रातच्या वेळार रेंव काडप सुरू आसा। असोच प्रकार सावयवेरेंतल्या मदला वाडा वाठारांत घडिल्लो आसा। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडलो। संबंधिता आड खर कारवाय जावची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या। बार्देस म्हालांतल्या कामुर्ले वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रेंव उपसपाच्या प्रकरणा खाला कोलवाळ पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। कामुर्ले वाठारांत सुमार 52,000 रुपयांची 40 क्युबिक मीटर बेकायदेशीर रेंव मेळ्ळ्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। खण खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिल्ल्या कागाळी उपरांत हो गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपा खातीर दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या बंगल्यार मोर्चा काडिल्लो। या प्रकरणात पणजे पोलिसांनी योगेश गोवेकर, गजानन तिळवे, सुदीप दळवी, संदेश तळेकार आणि कार्लूस ह्या समाज वावुरप्यांक नोटीस जारी करून चौकशे खातीर हाजीर रावपाक सांगला। मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकाराक तांच्या उपोषणाच्या निमण्या दिसा कोणाचेरूच कायदेशीर कारवाय जावची ना म्हणून आश्वासन दिल्ले, तरी आसतना लेगीत हे समन्स जारी केल्यात। हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणातले दोन मुख्य दुबावित आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर पंचायत सचिव रघुवीर बाक्कर यांची म्हापसा न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केली। तांकां 50,000 रुपयांची हमी तशेंच हेर अटींचेर जामीन मेळ्ळा। बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात हे दोगूय जाण मुखेल दुबावित आशिल्ल्यान दोगूय न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ले। Secretary of Village Panchayat Arpora, the conditions not to leave India without permission and to cooperate. And investigation they support us. So we are happy we work as a team. Advocate Saudagar has nicely argued the matter. Advocate Joanna has supported the case. And we work as a team and we have achieved our goals. 1 month he is inside, but we have seen it.
we had moved an application for bail for our client, that is Mr. Roshan Redkar. Today was the order. Order is passed. He has been granted bail on furnishing surety of 50,000 and along with some other conditions. दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा आणि संतोष देसाई यांची बदली झाली. दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा यांची वाळपय पोलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून नेमणूक झाली. जाल्यार संतोष देसाई यांची दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक तसेच कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाल्या. सागाव वाठारात रुक्मिणी राठोड हे बायलेचो तिच्या घोवान गोळो चिरून खून केलो. ही बायल मूळ कर्नाटकाची असून ती सध्या मुड्डवाडो साळगांवां रावताली. खून केल्या उपरांत ते बायलेचो घोव विनोद राठोड पुलिसांक शरण आयलो. घोव बायले मदीं सदांच झगड्यो जाताल्यो, ताचे वेल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. साळगांव पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू आसा. सर आयज मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एक मर्डर जाला. तुमी इन्फॉर्मेशन आमकां कितें दिताचे? एक फॅमिली रावताली राठोड म्हणून. तेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली की घोवान बायलेक मारला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली स्पॉटार येयले हांगा आनी घोवाक आमी कस्टडीन घेतलो. मागीर कळ्ळें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की घोवानूच बायलेक मारलो बिकॉज तेंची परत झगडी जाताली. पॅटी कॉरल्स अशें जाताले तें झगडी पयशाचेर. सो त्या रागा भरान मारलो असो घोवान सांगला. आमी फर्दर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. कस्टडीन घेतला. स्वतः मारलो आणि पुलीस स्टेशनार येयलो. हय. सर कित्याक कितून मारला कितें? वेपन यूज केला. नायफ मेळ्ळा आमकां ते स्पॉटार. खंय कळ्याक? अजून पोस्टमॉर्टम केल्याकूच कळटलें एक्झॅक्टली खंय इंजरी जात. ताका अरेस्ट केला. कस्टडीन घेतला ताका इंट्रोगेशनाक. FIR रजिस्टर केला अंडर मर्डर. आतांच आमकां कळ्ळां की हांगासर एक बायलेची मर्डर जाल्लेली आसा म्हणून. तुमकां फुडें दिसता पळय त्या घरान एक कपल रावतालें फाटले 3 म्हयने जाले. ते घोव बायलां भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालो आनी त्या आर्ग्युमेंटाचें लास्ट रिजल्ट जालें की घोवान कितें सुरी तोपली अशें आयकता आनी निमाण आपुणूच सरेंडर जाल्लो आसा. हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट. सगळे कम्युनिटीक वायट दिसलें तें आसा. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी खबरदारी घेवंक जाय. मात कोण केन्ना भाड्याक रावता त्या मनशाचो बॅकग्रावंड कितें आसता, खंय कितें झगडो आसता, मात तेका गुन्हेगारी प्रवृत्ती आसा काय तो शॉर्ट सर्कीट आसा हाय टेम्परार कोणाक कांय खबर नासता. मात आयकलेले माहिती प्रमाणे ताका फाटल्या म्हयन्यांसून सांगलेलें की तुमची झगडी जाता, आर्ग्युमेंट जाताले, मातशें तुमी रूम सोडून वतात म्हणून. तुजी मिसेसूय सांगताली आमी ताका ऑलरेडी सांगला म्हणून. आनी 1 तारखेसून सोडून वचपाचो आसलो पळय. आयज ही घटना जाली. घटना खरीच वायट जाल्लेली आसा. सो केन्ना घडली घडणूक? दनपारां घडला म्हणजे जेन्ना भुरगीं स्कॉलाकसून आयलीं तेन्ना कळ्ळें. सध्या आमी आसात मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर आनी हांगासल्यानूच एक खून जालेल्याची, एक मर्डर जालेल्याची घटना जी आसा ती मुखार येता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर एका रेंटेड रुमान रावपी एका घोवान आपल्या बायलेचो खून केलेलो आसा. खून करपाचें कारण म्हटल्यारूच डेली ज्यो हांच्यो झगड्यो जाताल्यो ह्याच कारणा वयल्यान खंय तरी आयज एका घोवान आपल्याच बायलेचो गळो आसा तो चिरून बायलेचो मर्डर केलेलो आसा. आनी मर्डर करून स्वताक वचून ताणें सालिगांवच्या पुलीस स्टेशनान सरेंडर केलेलो आसा. दोगूय जी मूळ आसात ती कर्नाटकची जावन आसा आणि एकाचें नांव विनोद राठोड तर त्याच्या बायलेचें नांव रुक्मिणी राठोड आणि दोगांयची वर्सां 40 जावन आसात. आणि सध्या स्पॉटार जी आसात ते सालिगांवची पुलीस तशेंच SP तशेंच फॉरेन्सिक सुद्धा जी आसा ती पावलेली आसा. आणि थोड्याच वेळान बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट करपाक येतली आणि इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा. फाटल्या वर्साची लयराई देवीच्या जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली. त्या वाठारांतल्या रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या. मात खेटाखेट जाल्ली त्या सुवातेक अजून मेरेन हात लावंक ना. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदारांच्या निरीक्षणाखाला शुक्रारच्यान ही कारवाय सुरू केल्या. फाटल्या वर्सा लयराई देवीच्या जात्रेक खेटाखेट जावनसो भाविकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. आतां ह्या वर्सा 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली.
तेन्ना पोरू प्रमाण अंदू कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून कडक उपाय येवजण करपाचो निर्णय शासकीय पावंड्यार घेतला. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आनी गर्देचें योग्य वेवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्ले. न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी वेवस्थापन प्लॅन सादर करपाचो आदेश दिल्लो. ते उपरांत शुक्रारा सगळे संबंदीत अधिकारी एक्शन मोडात आयले. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मामलेदाराच्या निरीक्षणा खाला शिरगांव वचून त्या वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या. मात फाटल्या वर्सा खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो ते सुवातेर मात कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वर्साचे 12 म्हयने उदक दिवपी दवरलेची झर सध्या दूषित जाल्या. उदकांत बियरीच्यो आनी हेर प्लास्टीक बाटल्यो उडयल्यान उदक प्रदूषित जाला. दवरलेच्या लोकां खातीर हो झरो म्हत्वाचो आसा. ह्या प्रकारा खातीर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. हो सैमीक झरो बेगोबेग नितळ करून अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशी माहिती थळाव्या पंचान दिली. पळया. आमकां ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी क्लीन करपाक बरें घेतले. पंचायत जालीच पूण आमी ज्या पद्दतीन आमी हें करता तें हांव केलें मरे. हांव BJP खातीर वावरतां. हांव BJPचो कार्यकर्तो आनी ह्या पंचायतीचो एक सरपंच. आमच्या ह्या लोकल वार्डाची मेंबर ही एरिया जी पडटा तें संपदा नायक म्हणून वार्ड नंबर 6 आनी तेणें ऑलरेडी MLA कडेन गेल्लें आहा. तें MLA हेल्प घेवन WRD हेल्प घेवन विदीन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू क्लीन दीस. आणि त्या शिवाय आमच्या पंचायतीचे जे लक्ष आहा आमी पंचायतीक आमी डिसिजन घेतले. पूण आमदारान घेतले म्हणजे पयलीं आमदारान जें कितें तें थ्रू WRD जावप एकदम बरें जातलें. तें वेवस्थीत जातलें आनी WRDचें लक्ष इवन फाटीं सुद्दां गणेश चतुर्थी टायमार हांगा सगळें गणपतीचें विसर्जन हांगा जाता. हो तो मेन प्लेस जाला. पयलीं आमी थंय करताले स्विंगात कडेक. आतां ही नवी बांदून फक्त ही गणेश विसर्जना खातीर मुद्दाम बांदले आसा आनी विसर्जन हांगा जाता. फाटीं मुर्ती हांगा खूब आसल्यो आनी फाटीं आमदारान लीड घेवन निवळ केल्लें. परत खंय तरी अशीं जाल्लें आसा आनी आमी 100% करून घेतले. दावोळी झर म्हणल्यार फेमस आमचे दवोलचे गणपती जावं माडगांवचे गणपती येवन हिंगा विसर्जन करता. आमकां WRDने बरी एक संदी दिल्ली, बरी बांदून दिल्ली आनी ते ब्युटिफूल केल्ली. आनीक आमचे MLAन आमकां पेवर्स घालून सगळे दिल्ले, ग्रिल्स लायिल्ले, रेलिंग्स लायिल्ले. आनीक पयल्यार गेल्यार ह्या दिसा हे झरीन भरपूर कचरो आसा. हे आमचे दावोलीचे भायले बी भुरगे येवन हांगा जे कितें कितें वायट करता आनी कॅनां उडयता, बॉटल उडयता. आमी सांगपाक शकना कितें 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 करता पळय ते. आमचे दावोलीन ही एक झरी ही फेमस. म्हाका दिसता आमी खूबदां आमी क्लीन केल्ल्या, पंचायत लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, इवन MLA लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या. तरी आसतना लोक सजमाना. ही आमची एक हे उदक आरशा भाशेन दिसता. जे तोंड पयल्यार तेजेर रिफ्लेक्ट जाता तोंड. इतलें क्लीन उदक आसा. आमचे रिपोर्टर भावान तें उदक दाखयलें. तुमकां घडये दिसतलें पळय. आमी फोट मारता जाल्यार तें उदक दिसतलें आनी तितून बरी मासली आहा. आमचे चिकाले म्हणटा ते पयले चिकाले म्हणटाले ते सुद्दां तेमी व्हिडिओ केल्ले आहा. ते तुमकां पळय दिसतले. म्हाका दिसता आमी एक दखल घेवन आमचे पंचायतीन दखल घेवन एक कॅमेरा बसयल्यार म्हाका बरो दिसता. पणजे जाल्ल्या आंदोलना वेळार कलाकार राजदीप नायकान केल्ले विधाना बाबतीन आपली भूमिका स्पश्ट केली. हांवें 70च्या लोकांक गोरवां म्हणूंक ना आनी कोणाची माफी मागचो ना. आपूण आपल्या विधानाचेर ठाम आसा. 70कारांचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो अशें राजदीपान सांगलें. मजगतीं 70च्या लोकांनी कलाकार राजदीप नायक हांचे आड वाळपय पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्ल्यान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. तुमकां खबर आसा की बाब राजदीप नायक हांचेर पयर आमकां मिडिया मार्फत कळ्ळें की ताजेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाला वाळपय पुलीस स्टेशनान फॉर द स्टेटमेंट्स एलिजेडली मेड बाय हिम ड्युरींग प्रोटेस्ट एट पणजी. आनी हांगचे लोकांनी ताजेर कंप्लेंट फायल केल्या की तांकां लागून तांचो इन्सल्ट जाला, तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हणून ताच्या संदर्भान हांगा एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लें. काल राती 7 राजदीपाक एक वायरलेस मेसेज आयली टू माधोळ पुलीस स्टेशन की आज सकाळीं येवचो म्हणून वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर.
considering current situation where Goa is conducting itself, how police are conducting themselves, म्हणजे ज्या तरेन पोलीस वागता, ज्या तरेन सरकार वागता आनी ज्या तरेन सामान्य नागरिकांची जी सतावणूक चालू आसा ताका लागून आमी कसलीच रिस्क घेवना. पयलें काम म्हणल्यार सकाळीं उठून आमी एंटिसिपेटरी बेल फायल केली आनी ताजे मागीर एज पर द रिपोर्ट एज पर द ताजो वायरलेस वीच वॉज इशूड टू हिम, राजदीप हॅज अपियर्ड. ताजे मागीर ताका हांगा नोटीसूय सर्व केली ताणी हांगा आयल्या उपरांत 35 BNSS आनी नोटीस उपरांत जाल्यार ताणें स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला आपलो. ताणें आपले जे हांगा इन्वेस्टिगेशन आसा तें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी आमी जो तांकां कितें दिवपाचें आशिल्लें एविडन्स तोय दिला. काल जो व्हिडिओ रिलीज केला खासा सत्तरीकारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत सत्तरी हो शब्द खंय आयला किंवा सत्तरीची गोरवां हो हांवें खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक सत्तरीकारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवत आहा पळय ताकाच व्हरून सांगचें हांवें सत्तरीकारांक गोरवां म्हटल्या काय कितें म्हटलें. हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडपाची जी धमकी दिल्या तुमी एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवांनी आमकां फाटीचो कोणो आसा त्या गोंया भितर सत्तरी येना. हांवें सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तेतून सत्तरी येना. तर हांवें खरें म्हटल्यार गोरवांक असो वापरला असो ताणें एका धरला सर. कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात दोनी जर मेळून सोदीत जाल्यार म्हाका दिसता 45,000 मतदारूय जायना. सो आतां 45,000 तो आतां खंयचे लोक हाडटलो, लोकांक हाडप शक्यच ना. आनी खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना. लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या, बुद्धी दिल्या, आपणें कितें करप, घरा भायर सरतना हांवें वचप काय न वचप हें मनीस चिंतता. फक्त गोरवांक आमळ्यार जावता ती हे गोरवांक करपाक शकता. ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो पूण तो कोणेय तरी हांगा वेगळे तरेन घेतला. समजा जर हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो फक्त हांगा न्हू म्हाज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली न्ही. आतां तुमी जे सत्तरीकारांनी म्हटलें म्हाका बाजारान येवन चूक जेन्ना हांव गेल्टीच ना, हांव फॉल्टीच ना, सत्तरीकारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना, तेणीच स्वता ओडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर ओडून घेतला आनी ताका हांव कांयच करपाक शकना. हांव माफी म्हणटा ती मागचो ना कारण हांवें चुकूच करूं ना न्ही. काणकोणच्या गुळे वाठारात पारंपारीक शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. काणकोणच्या महामार्गाकडल्यान सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर दोंगरलेच्या माथ्यार आशिल्ल्या वेळीप आनी गांवकार घराब्यांनी एकठांय येवन धार्मीक विधी आनी नमन घालून व्हडा संख्येन शिगम्याचे मेळ भायर काडले. संस्कृताय जपून दवरपी काणकोण वाठार आपली कला आनी पारंपारीक उत्सवाक लागून बरोच फामाद आसा. संस्कृताय गांवांनी चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा म्हळ्यार अतिताय जावची ना. काणकोणच्या ग्रामीण भागांनी येवपी व सुपुल्लसो गुळे वाठारात वेळीप आनी गांवकार घराब्यांनी एकठांय येवन धार्मीक विधी आनी नमन घालून शिगम्याचे मेळ भायर काडले. ह्या वाठारांतले लोक मालजे पुनवेक सावन शिगम्याच्या तयारेक लागतात आनी दशमीक आपलो मेळ भायर काडटात. गांवभर लोक जाणटी तशी नेणटी आनी सान भुरगीं लेगीत एकूय मनीस घराक रावनासतना मांडार वता. शिगम्याच्या मांडार नमन घाल्या उपरांत चौरंग म्हणून मेळ खेळून भायर सरतात. ते पौर्णिमेच्या पयल्या दिसाक ते गांवाक येतात. हे मेळ घेऊन खुबशा गावांनी वतात देखून तांचे त्या गावांनी संबंध बरे असतात. ह्या पारंपारीक मेळ खेळपाचे गडे पांयाक चपला घालिनात आनी भेसूय पारंपारीक असता. पळयात. पर्वता डंगरा फुलला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. पर्वता डंगरा फुलला मगरा देवा आमच्या नगरा उत्सव झाला. शिणशिणी गागऱ्यो शिण गागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. शिणशिण गागऱ्यो शिण गागऱ्यो गागरे बांधून देव खेळ्या गेले. आमगे शिगमे उत्सव आम्ही आयतरा तोणी मारली. आमगे 3 वाडे आसा गुळ्या. 3 वाड्यांचे लोक आमच्या वेळी सगळ्या घरान घर सांगपावचे आसा त्या आयतार दीस आनी त्या दीस सगळे आमचे दोन गांवकार आनी वेळीप आमी ह्या मांडार पयलीं एकठांय जाता आनी वेळीप आमगेलो गांवकार आमगेलो विचारता आमी गुरू शिमकरिया बरें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे हय म्हणटा आनी मागीर गुरू वेळीप आमगेलो कोणी करपाक वयता. हो दर
शेकड्यांनी वर्स हो चालू आसलो पारंपारीक शिगमोत्सव चालू आसलो जो शिगमोत्सव आतां तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा की ज्या शिगम्याक आमचे जो शिगमो आमचो मालजी पुनव जाल्ले तेन्ना स्टार्ट जाता आनी आयज आमच्या दसमीक आमी मेळ काडटा आमचे जे जाणटे आसा ते शेतांक खूंट मारून आमच्या भुरग्यांक शिकयता आनी ती ट्राय घेता ज्या मांडार जे येता तांकां प्रत्येक गड्याक जे आसा हातांक तोणी उरपाक जाय कमरेक लुंगोटी म्हणल्यार दोतोर उरपाक जाय माथ्याक आमचे जे पुगडी उरपाक जाय आनी एक दुसरें बंधन म्हणल्यार आमचे जो 4 दीस शिगमो चलता 4 दिसांक जेन्ना आमी मांडा वयल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक कोणी एकट्यानसून पांयां चप्पल घालनासतना ते 4 दीस आमी जे गांव फेरप वयता आसाळे उजाळे न्हये जे आमचे करवे बी जे गावणकरी वयता ह्या वटेन बारश्यां वयता जे पांयाक चप्पल घालनासतना 4 दिसां आनी 4 दिसांक आमी वॅज म्हळ्यार एकट्यानसून नॉन वॅज खायना सामको फुल्ल वॅज आनी अनवाळी रावचें पडटा ह्या शिगम्याक गुळे ह्या भागांतले गांवकार वेळीप हांचे वार्षिक फाल्गून म्हयन्यांत जो शिगमो जाता त्या शिगम्या खातीर नमीक सावन हे नमन चलता तांच्या ह्या वाड्यार तांच्या ह्या कुटुंबात वेळीप आनी गांवकार ह्या कुटुंबाक जवळ जवळ 1,500 लोक आसा गुळे हो जरी गांव असलो तरी निसर्गान नटलो व्हडलो दोंगर आनी आसा हांगा ह्या भागांत जर येयलो जाल्यार तुका सगळी थंडकाय मेळटा वयर जर दोंगरार गेलो हिमालयान वचपाची कांयच गरज ना थंड हवे खातीर आमी हिमालयान वयता पूण ह्या दोंगरार जर वचत जाल्यार तुका थंय थंड हवा म्हणजे काणकोण सारक्या भागांत सुद्दां गुळे वाठारांत वयर दोंगरार जाची थंय जे वेळीप आनी गांवकार रावता त्या जाग्यार थंड हवेचें ठिकाण आसा आनी ह्या ठिकाणाचेर तांची गर्वय तांचो मान शिगम्याचो मान हे आसा गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारपंत काणकोण भारतातल्या 5 शारांतलो अभ्यास केल्या उपरांत पुणे आनी गोंयांतलें घनकूयर वेवस्थापन चड विकसीत आनी कार्यक्षम आसा हेर शारांनी घनकूयर एकठांय करपाचो खर्च वसूल करप कठीण जाता अशें विज्ञान आनी पर्यावरण केंद्रांतले वैज्ञानीक डॉक्टर त्रिभुवनाचें म्हणणें तज्ञ म्हणटा गोंयचो कोयर एकठांय करून बरी प्रक्रिया जाता मात खर्च वसूल जायना गोंय भोंवडेर येवपी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात दर्यादेगांचेर कोयर उडयतात आनी हो कोयर थेट दर्यांत वता देखून पर्यटकांचेर कर लावपाक जाय असो सल्लो डॉक्टर त्रिभुवन हांणी दिलो तशेंच गोंयचे दर्या सगळ्यांत चड प्रदूषित आसात अशा तरेचो निष्कर्श विज्ञान केंद्र ह्या संस्थेन काडला Goa also have a very robust waste management system. They have 3 different models in which there are different role of the ULB and the GWMC, Goa Waste Management Company Corporation, in fact. So in one of the model, the primary collection is done by the ULB. This is for the small ULBs only, and the rest of the entire thing is done by the GWMC. From secondary collection, secondary transport to your processing, and finally sending it to the co-processing plants. The second model is basically for the panchayats in the Goa, in which the panchayat does the initial collection and they store it in some storage shed, from where the GWMC vehicle comes and they collect the waste, and then the processing and other thing is taken care by the GWMC itself. Goa again has a very good waste management system, and GWMC is also operating two huge plants, and they are both in both the plant they are generating energy from in fact electricity from biogas, and plastics are also recycled, not recycled but segregated and then channelized to the recycler, and the non-recyclables are sent to the co-processing plant. What about the cost generated? Yeah, Is there so Goa has a slightly both the cities' cost can't be compared, because Pune has a fairly same geography, and it is well connected. It's an urban area, and so the overall cost would somewhere come around 5 to 6 rupees per kg. The overall cost of management. Around total cost of managing Pune solid waste? Yeah, so then you multiply it with the, it's somewhere 800 tons, then the maths can be done. Yeah. And for Goa, it is a challenging geography. It has seasonal tourist influx, which places a burden. It is a coastal area,
So different models has different cost, but to put a number, somewhere 7 to 9 rupees is somewhere what Goa spends to manage its solid waste. So 7 to 9 rupees is very difficult to recover also, I think. Definitely. Recovery part is the thing that every municipality in India is struggling with. Tourism can certainly be charged, and they must be charged. And along with charging the tourists, there should be certain rules. Like Sikkim has recently introduced a rule wherein every tourist car should have a garbage bag in it. 280 कोटी रुपयाच्या बंधारा प्रकल्पाक लागून मिराबाग वातावरण तापला. जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित धरणाक मिराबागच्या थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. तशेंच बेकायदेशीर पीठ खणून दवरला तेवूय बेगोबेग पुरोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती अधिकाऱ्यांनी पीठ पुरोवपाचे लेखी उतर थळाव्यांक दिला. पळया. आम्ही हर एक गोष्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां समजावन सांगले आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमची लायफाक आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा. जे इल्लिगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय. पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजी मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. आमची बाटा आमची शेतां. जुवारी न्हंयचेर सुमार 280 कोटी रुपयाच्या बंधारो प्रकल्पा आड मिराबागच्या गांवकारांनी खर निशेध केलो. निदर्शकांनी पाजीमळ सांगे हांगच्या WRD खात्याच्या ऑफिसांत वचून घेराव घातलो. तशेंच सहाय्यक अभियंत्याक धारेर धरलो. ह्या प्रकल्पाचो परिणाम सावड्डे, कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघातल्या 7 गांवांचेर जातलो असो दावो गांवकारांनी केला. देखून हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करून खणून काडिल्ले पीठ बेगोबेग भरचे अशी खर मागणी केल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांच्या मागण्यांचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. तेणी फक्त तो पुरोय म्हणून सांगला तेणी आतां सांगलें न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपा लागून तुमी कित्याक पुरोवना तर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केलें न्ही. ना तुमकां कांयच रायट्स ना हांगा हे पुरोवपाची बीन काय ना तुमकां खबर ना. हायर ऑफिसर सांगले प्रत्येक वेळा तुमी हायर ऑथॉरिटीक विचारतात सगळ्यो गोश्टी. बंधारो तेणी म्हणटा ते बंधारो तुमच्या अंडर येता पाणी अडवान्स बाकीचे सगळे आनी हें तुमची काम आसा. तुमी लोकांनी कितें आयकना तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगलां असो आमी सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलें न्हू. कितें सांगता तुमी हें ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते म्हणटा धाडलो न्ही आमी. कितले दीस लागता प्रोसेसाक म्हणटा ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू आमच्या हायर ऑफिसरान लागले. हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन इल्लिगल म्हणटा ते रूल म्हणटा जाल्यार इल्लिगल प्रोसेस करून केल्ले न्ही. सर तुमी म्हणटा पळय 3/3 आसा थंय इल्लिगल फाडल्यार तुमी मान्य करता. ना आमी थंय काडलेच ना 3/3. पूण 3/3 तशें जावपा ना तुमी सामकी हें म्हणटा पार काबार केला आमचो आनी कांय ना म्हणजे आतांच जावन तें कितें म्हणटा आतांच जावन न्ही. आमी हर एक गोश्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां समजावन सांगले आमी कशें तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना. तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमच्या लायफा कडेन आमचो टायम आमचे खेळ केलो तुमकां आमचो हें पॉसिबल ना. तुमी बरोवन दिवपाकच जाय पडटलें तुमकां आतां. आणि तुझी कारवाई तू केन्ना करता ती डेट म्हाका दी आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा. तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता. तुगे हायर ऑथॉरिटी सर ते येयले वचनाय आपल्या कितें उत्तर दी आपल्या तेन्ना दिवपाक जाय म्हणून आनी मिडिया समोर उत्तर दी. पंचाचो बी कितें इनवॉल्वमेंट आसा. ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजी पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजी मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एजिटेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा. हांगा कोण
पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां अजून पर्यंत तरी कोणाचो सहकार मेळ्ळो ना. हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्लें आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें. जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो तो आमी तांकां पयलीं पुरोवपाक लायला. कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा. कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा, तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची. सो ते मायन्स अँड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा. जो पर्यंत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी ताका सेफ कंडिशनान जावं बॅरिकेड करून तो सेफ दवरचो. आनी जालना जाल्यार काम जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले. तेका लागून आमी हें धरून बसले की एटलिस्ट तो पयलीं खड्डो पुरयात म्हणून. स्क्रॅप वॉक करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा. तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला, सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्या, थंय लोक निसरून पडपाक लागल्यात, गाडी स्लीप जाता. पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा. सो हांवें हेय सांगलां, रिक्वेस्ट केलां की ते बेगीच्या बेगीनची जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची. गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्टीकार. आवाज खंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.